विजय सध्या काँग्रेसींतल्यान भायर सरला म्हटल्या उपरांत ते विजयाक पळयतना विजय पळयता आसतना तशा पद्दतीन पळयता. बट आमी सदांच पळयता की काँग्रेस हो आमचो विरोधक आसा आनी जशें काँग्रेस तांकां जेंच्यांनी करप्शन्स फाटले केल्ले आसा तांकां पनिशमेंट जातली ऑलरेडी आनी ऑलरेडी इन प्रोसेस सुरू जाल्ले आसा. त्या खातीर काही उशीर लागलेलो बट येता त्या एक वर्सभरा भितर पडटले 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 थंय कसली सेटिंग जावची ना जावची बिलकुल जावची थंय कॉम्प्रोमायजीस जावचे ना कॉम्प्रोमाइज जावचे थंय हिडन अजेंडा कांयच आसचे ना कांयच आसपाना. क्लियर कट मॅनिफेस्टोन तांचे मॅनिफेस्टोन ज्यांचेर कोणाचे चार्जीस आशिल्ले तांकां आतां मेरेन 2 वर्सांत कितें जालां. मॅनिफेस्टोन चार्जीस नाशिल्ले आमचे ना कोण मॅनिफेस्टोन चार्जीस आमी भरूंक नाशिल्ले. मॅनिफेस्टो स्टेटीच्या डेव्हलपमेंटा खातीर आशिल्लो आनी तेचो 80% मॅनिफेस्टो आमी कंप्लीट केला. मॅनिफेस्टो कशें घालतले एलिगेशन घालून मॅनिफेस्टोन कशें घालतले एलिगेशन घालूनच आपूण हें अशें आहा आनी हाजे परस अशें बरें आपूण करूंक शकता. दिस इज ऑलवेज सजेस्टेड. सो जे कोण वायट आहा ते सांगिल्लें आहा थंय ते कवराचेर कळटा मरे कोण कोण कोणाचें नांव. तूं अपक्ष आमदार म्हाका एक गजाल सांग त्या 2 वर्सां भितर तांणी केल्ली एकूय बरी गजाल दिसून तुका ना बरी गजाल म्हणजे तुजेर एक आरोप जाता की विजय सदांच सगळी गजाली नेगेटिव्ह दृश्टींतल्यान पळयता. नेगेटिव्ह दृश्टींतल्यान पळयना. काम पर्रीकाराच्या हातून एज्युकेशनान तो सिरियसनेस दाखयता की ही डज नॉट वॉन्ट टू पॉलिटिसायज एज्युकेशन. नाव मिडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इज अनदर इशू बट ऑन द होल ही इज क्वायट सिरियस वेन इट कम्स टू एज्युकेशन. आता इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट दो दे कॅनॉट क्लेम द क्रेडीट फॉर इट दॅट आमी हाडलां अशें न्ही तें पयलीं आयिल्लें आनी तें केलां ते इन रिकॉर्ड टाइम. You are giving that credit to no them. I am giving them because they are doing one road in my constituency. That is too selfish. I cannot be thankless. No. That is too selfish. If I don't admit, you will say that I am selfish. ना मला समजा ते करूनय घेता आणि मला कितें फाल्यां समजा आनी फातोड्डा केला नाशिल्ले तूं तांकां सगळे फ्रंटाचे सांगता येयलो की तुमी वायट म्हणून. ना फातोड्डा जर करना हय आनी हांव जर ओगी रावता हय जाल्यार हांव फिक्स कित्याक फातोड्डेच्या लोकां खातीर हांव निवडून आयला. फातोड्डा एक कडेन केला म्हणटा आनी तूं गोंयभर केला म्हणटा. फातोड्डा एक केला म्हणून हांव सांगता मरे ताणें बरें केलां म्हणून. करून नासलें हांव बोवाळ मारपाचो कित्याक इट्स व्हेरी क्लियर. जेन्ना 20 कोटी रुपया ते ओपनिंग आनी क्लोजिंग सेरेमनीक मोडटात तेन्ना म्हजो स्टँड आशिल्लो की 5 कोटी रुपया भायर मोड रस्त्याचेर आनी 5 कोटी मोड ते तांणी मोडल्या. सो आय हॅव टू बी थँकफूल टू देम फॉर दॅट. आय कॅनॉट से की करून केलें ना. इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी एज्युकेशन इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी एज्युकेशन हातून बरें आहा पूण कितें आहा this is all a matter of the head. There are matters of the heart which they are falling short of. Matter of the heart म्हणजे बेसिक गजाल तो म्हाका कळटा विजय बाबाचो रोख खंय आसतो ते मेन गजाल तागेर सद्या आसा ती ताजेर केस घाल्या. तो म्हणटा की तुम्ही सिलेक्टिवली कांय जाणांक धरून जे तुमचे अगेन्स्ट अशी कॅम्पेन्स करतात किंवा उलयतात तांगेले खंय तरी मुस्कटदाबी करपाचो प्रयत्न जाता. लॉ आणि ऑर्डर जो मनीस हातान घेतलो खरें म्हटल्यार तेजेर खंय तरी सरकाराच्या वतीन केस ही फायल केलीच वयतली पडटली. तो मागीर कोणूय आसना. आमी पळयता की तो सामान्य मनीस आसूं कोणूय आसूं लॉ आनी ऑर्डर हातान घेवपाची गरज ना. ते सरकाराचें काम आसा. लेट गव्हर्मेंट शूड सी. त्या खातीर आमी अशें कोणाक हे करिना की विजयाक सिलेक्टिवली टार्गेट केला. बिलकुल ना. अशें विजयाक दिसता की ताका सिलेक्टिवली टार्गेट केला आसा की तुम्ही खंयसरूय पळय लॉ अँड ऑर्डर ज्या ज्या जाग्यार जो हातान घेता ताका तेजेर केस फायल केली वता. विजयाक फक्त दिसता आपल्या इट इज नॉट सिलेक्टिव्ह. नो दिस इज टोटल इग्नोरन्स. प्रमोद बाबान ते कांय पळोवंक ना. ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट इट. सो लॉ अँड ऑर्डराचो इशूच न्ही तो. फर्स्ट ऑफ ऑल लॉ अँड ऑर्डर म्हळ्यार कितें यू हॅव टू ब्रेक द लॉ. हियर नोबडी हॅज ब्रोकन द लॉ. द पुलीस कम अँड रिमूव युअर हिंग अँड फायल अ केस ऑन यू ओनली. तांकां कितें जालां दे वॉन्ट टू शो दॅट बाबा सगळ्यांचेर केसी आहा सो आमी सब नंगे आहे म्हणटा. सो तुजेरूय कितें तरी हाडून तेकोवंक जाय. सो तें करपा खातीर ते करतात. इन पॉलिटिक्स ऑल्सो दीस मे बी अ पार्ट बट आय एम रेडी टू चॅलेंज देम विथ व्हिडिओग्राफिक एविडन्स. What is a matter of heart that you are not satisfied? And when your heart pains. No. What is a matter of heart that is where your heart pains? My heart pains that you as the representative of the 4th estate has forgotten so early. Just a few days ago the chief minister has insulted you all and you all were till yesterday wearing the black band. Till today minister in writing express his regret today. What is that regret? If he has a heart say that आपल्याच्यान चूक झाली today we had moved an adjournment motion. A statesman would admit fault. झाले आपल्यान चुकून म्हणले and we would have said to err is human. A statesman would admit faults. You need a heart for that. You are forgotten. You are also losing your heart. This is let's just turn the tables a bit. विजयान सांगले 2 गजाली ज्यो तुम्ही बरी केल्यो प्रामाणिकपणान सांगला. आपण नेगेटिव्ह चिंतना बरी केले ते बरी केले म्हणटा. तूं प्रमोद बाब सांग अशी एक 2 गजाली जंय तुमकां दिसता की तुम्ही चुकले.
आता कांयच चुकलं ना जर म्हणटा जाल्यार तो म्हणटलो पळय दिस इज नॉट स्टेट्समॅनशीप म्हण. म्हाका दिसना आमी खंयसर चुकले असले अशें म्हाका दिसना. पण खंय कमी पडले कमी पडले आसत, खंय ते बट म्हाज्या मते तरी म्हाका कमी पडले अशें दिसूंक ना. कारण बऱ्योचश्यो गजाली आहा त्यो सगळे कडेन एका पेक्षा एक. म्हणजे आतां आमी हेल्थ डिपार्टमेंट पळयता, हेल्थ डिपार्टमेंटान आमी पयलींच नव्यान सुरू केल्ले कॅथ लॅब हांगासर आसतले. कमी पडल्या खंयसर ते विजयान दाखोवचें. दीस गव्हर्मेंट इज रेडी टू इम्प्रूव ऑन इट. ते म्हणटा की दीस गव्हर्मेंट इज ओपन. यू आर क्रिएटिंग एन इम्प्रेशन की गव्हर्मेंट इज क्लोज, गव्हर्मेंट आयकून घेवपाची मनस्थितीक ना. रक्त ऑपरेशन रक्त चरित्र म्हणून हय. प्रुडंटान दाखयलें. क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट बिल म्हणटा येवपाचें आसलें, ह्या सेशनान कित्याक येवना? सामान्य मनशाक जर न्याय मेळपाक जाय इन पब्लीक हेल्थ, तुवें कॅथ लॅब घालें इज नॉट गुड इनफ. वेन यू आर ट्रेडिंग इन ऑर्गन्स, वेन यू आर ट्रेडिंग इन ब्लड, सो दिस इज वाय यू रिक्वायर्ड क्लिनिकल इस्टॅब्लिशमेंट बिल. हाडूंक ना कित्याक ताणें? वाय इट इज नॉट बींग कमिंग इन दीस सेशन? एक आर्ग्युमेंट So the legislative mechanism that is required to bring about changes in the lives of the common man, even there they are failing. The problem is that only one man is working. Their ministers don't know half of what they are doing and they are being immediately exposed. But थंय कितें तांकां इंटरनल थंय इन हाऊस सपोर्ट आहा म्हणून ते सुट्टा. ही गजाल म्हाका प्रामाणीकपणान विचारपाक जाय. इवन आज सेशना भितर अशी परिस्थिती आयली विच इज अ व्हेरी फ्रँक न्यूट्रल ऑब्जर्वेशन दॅट तुमच्या मिनिस्टराच्यान उत्तर दिवपाक जायना जावन लास्टाक मुख्यमंत्र्याक उबो रावचें पडलें. आनी म्हाका मदीक मातशें एकदां विजयान सुद्दां हांवें आयकलां बोळा मारतना मुख्यमंत्री कित्याक उबो रावता, मिनिस्टराक उलोवनी म्हण. तांकां कशें तरी करून मिनिस्टरांक धरपा जाय आशिल्लें बचक्यांत. थंय चीफ मिनिस्टर उबो रावतालो, बचक्यांतल्यान सोडयतालो. ही दिसना की एका मनशाचेर सरकार चलता आनी ताका लागून खंय तरी खाच खळगी येता पळय तेन्ना गाडी इल्ली चडूच हालता. ना, एका मनशाचेर सरकार चलना. प्रत्येक जण जे आसा हे आपापले डिपार्टमेंट्स व्यवस्थित रित्या सांबाळटा. बट एकदा जेन्ना एखाद्या मिनिस्ट्रीचो विशय आसा, सपोज कन्सर्न मिनिस्ट्रीचो विशय सीएमा कडेन गेल्लो आसत जाल्यार इट इज बाउंड टू सीएम वील आन्सर. कितें चूक सीएमान सपोर्ट केलें जाल्यार आपल्या मिनिस्टरान सीएमान अशें म्हणणे तो बरोबर आसा. सीएमान सपोर्ट केले म्हणून वायट काय न्ही. दॅट इज हिज लिडरशीप म्हणून ताका ते बाई म्हणटात. ते कितें करचे पयलीं ताकाच विचारतात. ऑफकोर्स सीएम आसा म्हणटोन विचारतलेच विचारपाचेंच बरें विचारतलेच न्ही. बरें. आनी जर विचारना जाल्यार फाटल्या सारकी परिस्थिती जातली. मुख्यमंत्र्याक विचारनाच तर केले बाकीच्या मिनिस्टरांनी जाल्यार फाटले चीफ मिनिस्टर जातलो. 12 चीफ मिनिस्टर प्रत्येक 12 चीफ मिनिस्टर जावपाक आमची सगळ्यांची ताजो प्रश्न कितें आहा 12 चीफ मिनिस्टर बरे का एक चीफ मिनिस्टर आनी 11 मिनिस्टर बरे? फाटल्या सरकारान जशी वाट लागली तशी गोंयची वाट लागतली. आज टुरिझम मिनिस्टर जी रिप्लाय दितालो ताजेर तो मिनिस्टर दिसतालो? डू यू फील दॅट ही वॉज अ मिनिस्टर? He has come up across with a scheme, single window. प्रमोद म्हाका दिसता आमी चर्चा करता राज्यपालाच्या अभिभाशणाचेर. सरकाराच्या एकूण कामकाजाचेर सरकाराच्या एकूण कामकाजाचेर मुख्यमंत्र्याक भोंवतणी व्हरची न्ही अशें म्हणटा. बरोबर आसा. कारण कशें आसा मुख्यमंत्र्याचे व्हरून व्हरची न्ही. आमी राज्यपालान आपल्या अभिभाशणांत खंयचे खंयचे मुद्दे मांडलेले आसा हाजेर आमी डिस्कशन करता आनी ते मुद्दे इतके आसा म्हाका दिसता आमकां अर्द्या वराच्या उलोवन डिस्कशनान सोंपचे ना इतके मुद्दे आसा. आनी खंय तरी विजय तिसरेच कडेन विशय घोळयता असो म्हाका दिसता. कारण तांच्यांनी इतके बरे बरे मुद्दे मांडलेले आसा. प्रत्येक पळय तूं मागीर हेल्थांतलो पळय, टुरिजमांतलो पळय, स्पोर्ट्सांतलो पळय, ना जाल्यार बाकी जे गव्हर्नन्स आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर आसतले सगळे मुद्दे ह्या अभिभाशणांत आसा. तेजेर डिस्कशन चलता. हांव मुद्दम के गव्हर्नमेंटाचे कारण मुद्दो काडलो म्हणून म्हणटा बिकॉज अल्टिमेटली दिस इज अ परफॉर्मन्स ऑफ द गव्हर्नमेंट अँड वेन इट इज अ परफॉर्मन्स ऑफ द गव्हर्नमेंट इट इज परफॉर्मन्स मेनली ऑफ द कॅबिनेट. डेफिनेटली तुम्ही सगळे आमदार आसात बट इट इज कॅबिनेट विच अल्टिमेटली डिसाइड्स. ताजें म्हणणें की मुख्यमंत्री सचिन तेंडुलकार कसो दिसता आनी उरिल्ली कॅबिनेट जे आसा ते मॅच जिखता पळय न्ही तेन्ना 11 जाणांचो ताका सपोर्ट आसता. सचिन तेंडुलकर एकटोच काय मॅच जिखोवन दिना न्ही. म्हळ्यार 11 जाण ताच्या वांगडा जेन्ना टीम वर्क म्हणून खेळटात तेन्ना इट इज पॉसिबल मॅच जिखपा खातीर. इट इज द सेम वे बाकीचे मिनिस्टर्स ताच्या बरोबर काम करता म्हणून तर इट इज पॉसिबल जाता. तुका ऑब्जेक्शन आसा? सचिन तेंडुलकर फकत बॅटिंगूच करतालो. हांगा विकेट किपींग मेन करता आमचो चीफ मिनिस्टर. बॉलिंगूय तोच करता. आमचे गुगले बी तोच घालता. कित्याक गुगले खूब घालता ताका संवय आहा. सो ही इज ऑल इन ऑल. इट्स ऑल रायट बिकॉज अ गुड लिडर हॅज टू वर्क हार्ड. ही वर्क्स हार्ड बट ही इज ओवर टॅक्स्ड
and he's got a useless team. तुझी म्हणणं कितें Useless team. तुझी म्हणणं कितें प्रमोद सावंतार मनीस कॅबिनेटाक आसपा ना जाय एकूच सांगता तुमकां हांव. प्रमोद सावंतार मनीस प्रमोद सावंत कॅबिनेटाक ऑफकोर्स आसपा जाय. 100% आसूंक आसपा जाय. जाय. नाजाल्यार तो कितें आयला हांगा आनी ते कितें येवना. यू फील हांवें ताका कितें कितें म्हणिल्लें आहा ताका तें बरें दिसना. हांव पार्टीचो प्रवक्तो आसा सो दॅट म्हाका ऑफकोर्स एज अ बिहाफ ऑफ पार्टी बिहाफ ऑफ द गव्हर्नमेंट आय वॉन्ट टू कम हांव पार्टी प्रवक्तो अशें- म्हणून. you feel that he will make a better cabinet minister than the existing law. Yes, sure, 100%. I admit. तो डायरेक्ट सांगता पळय Ah, admit clear, करता. on 100%. camera admit करता तांचो- you would make a better cabinet Michael minister than the Lobo existing would have law. been a better tourism minister. Okay. That is a party decision, that is a CM decision. That is CM चे decisions आसा. The CM will take it. तें जालें रे तांणी सीएमाक घेवन दिलें पूण लोकांचे मनान जें कितें आहा तें उलोवपाचें आसता. सीएमाक विचारून बाईक विचारपा जायना तें सदां. पयलेच सेशन जेन्ना सुरवात जाली तेन्ना 3 दीस बाई बिकॉज ऑफ हिज सन्स वॉज नॉट देर. त्या दीस तांची स्थिती कितें जाल्ली कसली टीम हिची खबऱ्यो उलयता तुमी. डेप्युटी सीएमान व्यवस्थित रित्या सेशन हँडल केलें. डेप्युटी सीएमान हँडल केलें. दोनूय बेली गेल्यो धपक्याक फर्स्ट डे फर्स्ट शो. पयल्याच क्वेश्चनाक दोनूय बेल गेल्यो. ती तुजी म्हणणं विकेटी की गेल्यो. ती तुजी म्हणणं की अशी कॅबिनेट मिनिस्टर असल्या ती वचनाशिल्ली. वचनासली. He would have been vociferous to fight back. ही व्हिडिओ म्हणजे They are not vociferous. They are jaded. Some of them. some of them are jaded. Jaded. म्हाका लास्ट गजाल सांग एक गजाल म्हळ्यार तुमचे कॅबिनेटाचे केल्ले ते आरोप की कॅबिनेट इज इनएफिशियंट चीफ मिनिस्टर इज सुपर एफिशियंट. दुसरी गजाल हे जे भाशण आसा Chief Minister has no time. चीफ मिनिस्टर इज नो टाइम आणि विच इज हॅव्हिंग इट्स रिपल इफेक्ट ऑन द Yes, एडमिनिस्ट्रेशन. yes, ह्या भाशणाक कितले मार्क दितलो दातली दाबी दिवशी ना. ह्या भाशणाक खरें म्हटल्यार म्हाका मार्क विचारच्या पेक्षा गोंयच्या जनतेक मार्क विचारचे तुवें ह्या तूं भाशणाक कितलो ते दितलो? कितले मार्क दितलो कारण हांवें मार्क दिवच्या पेक्षा हे जनतेन मार्क अगर विजय सरकार मान्य करता की तू कॅबिनेट मिनिस्टर जावपाक शकता म्हणून जर तुम्ही मार्क घेवप महत्वाचे. तर ते ह्या भाशणाक मार्क जर कोणी दिवपाचे आसत जाल्यार हे आमचें सरकार आसा ते गोंयच्या जनतेचें सरकार आसा. ह्या भाशणाक मार्क हे गोंयच्या जनतेनूच दिवप. जर ते जनतेन फाल्यां सकाळी आमकां म्हटलें की 10 पैकी 7 दिले आमकां मान्य आसा बट ते गोंयच्या जनतेन दिवप आमी दिवप न्ही त्याच्या पेक्षा जनतेन दिवप. ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू युअर इनिंग्स आता एक बदल किती जावपाक जाय दिसता सध्याची परिस्थिती भितर. थोडेशे अजूनय एडमिनिस्ट्रेटिव्ह कामां जी आसा गव्हर्मेंटाची अजूनय स्पीड जावपाक जाय अशें दिसता जेणे करून गोंयच्या जनतेक प्रशासन आनीक रिफॉर्म जावपाक आनीक रिफॉर्म जावपाक एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्सांची चड गरज आसा चड गरज. ओके फायनल कमेंट्स कितले मार्क दिता आणि यू वन थिंग दॅट यू फील दॅट दिस गव्हर्मेंट नीड्स टू चेंज हाफ वे थ्रू द इनिंग्स. No, government needs to. I feel the government only should change. ते Why खूप should- दिसता. I feel, but ते विजयाक दिसले म्हणून जावचे ना गोंयच्या जनतेन बसयल्लें आसा. प्रमोद एक गजाल, आता तू खबर आहा न्ही, असं कितें सरकार सांग. प्रमोद बाबान आतांच सांगला आपूण ताका मार्क दिवंक शकना गोंयच्या जनतेन दिवपाचें म्हणून. वन्स अगेन इट रिअफर्म्स माय फर्स्ट स्टँड दॅट दीस इज अ प्री लोकसभा स्लोगन. दॅट इज ऑल. आज कितें जावपाक जाय म्हणल्यार ते तांचे मनान आसतलें नरेंद्र मोदी इंडियेचो प्रायम मिनिस्टर जावपाक जाय. तो जाल्यारूच गोंय कितें तरी वयर जातलें ना जाल्यार तें गोंय गेलें अशें तांचें सिच्युएशन. एक बदल किती जावपाक सरकारा भितर. सरकारा भितर सरकार आज जो आसा तो सरकार तांचे पार्टी केडराचो आहा. फक्त लोकसभा इलेक्शन जिखपाचे टेम्पररी हेतू चिंतून फुडें वता. सरकार गोंयकारांचे चिंतना. पर्स्पेक्टिव्ह वायट जावपाक जाय. पर्स्पेक्टिव्ह न्ही पर्स्पेक्टिव्ह फॉर द सन ऑफ द सॉयल आसपा जाय. टुडे इट इज इन द हँड्स ऑफ आउटसायडर्स. Okay. एवरी बेनिफिशियरी इज अ नॉन गोवन. ओके ओके हांव इतल्याचेर टुरिझम हॅज बीन बार्टर्ड टू नॉन गोवन. ओके हांव इतल्याचेर आमकां खंय तरी म्हाका दिसता एक बरी चर्चा जाल्या आणि खूप विशयांचेर उलोवप जालें. अर्द वराचो कमी टायम आशिल्लो जशें प्रमोदान सांगलें सगळे विशय घेवप शक्य ना पण राज्यपालाचें अभिभाशण म्हळ्यार कितें आवांटच व्हडलो आसता ताचे बरोबर एकूण गव्हर्मेंट कॅबिनेट चीफ मिनिस्टर हे विशय येतात. तुमी दोगी जाण आयले इतली बरो विशय मांडलो. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.